दक्षिण गोंया भितर काँग्रेसीचो उमेदवार कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस वो जैतिवंत थारला आणि आता आमचे कडेन मतदारसंघ निहाय कोणाक कितली मतां पडली, खंयच्या मतदारसंघात कोणाक लीड मेळ्ळी तो सगळो डेटा आयिल्लो आसा। आमी आता सगळ्यात पयलीं हो डेटा पळोवया जो सगळ्यात म्हत्वाचो आसा। सगळ्यांक उमळशीक लागल्या की मतदारसंघात कोणाक कितली लीड मेळ्ळी ती। सो दक्षिण गोंयचो हो डेटा आसा तो आमी सगळ्यात पयलीं पळोवया। आमी जर पळयत जाल्यार फोंड्या बीजेपीक पडल्या 12,953 आणि काँग्रेसीक पडल्या 8,197, आरजीपीक पडल्या 110। म्हणजे बीजेपीक या मतदारसंघात फोंड्या मतदारसंघात लीड मेळ्ळ्या ती 4,756 इतली। त्या उपरांत अंत्रुज म्हालांतलो दुसरो मतदारसंघ म्हणटा तो शिरोड्या बीजेपीक पडल्या 12,524, काँग्रेसीक पडल्या 7,539 आणि आरजीपीक पडल्या 2,809 आणि हातून लीड जी आसा ती बीजेपीक मेळ्ळ्या ती म्हणजे 4,985। त्या उपरांत मडकय बीजेपीक मतां पडल्या 14,722, काँग्रेसीक पडल्या 3,974, आरजीपीक पडल्या 2,829 आणि लीड जी आसा मडकय ती बीजेपीक आसा 10,748 मतांची। त्या उपरांत मुरगांव मतदारसंघात बीजेपीक पडल्या 8,269, काँग्रेसीक पडल्या 6,204, आरजीक पडल्या 249। म्हणजे मुरगांव लीड आसा ती बीजेपीक आसा ती आसा 2,065 इतल्या मतांची। त्या उपरांत वास्को बीजेपीक पडल्या 13,154, काँग्रेसीक पडल्या 9,923, आरजीपीक पडल्या 434। म्हणजे वास्को बीजेपी लीड आसा ती लीड आसा ती 3,231 इतल्या मतांची। त्या उपरांत दाबोळे बीजेपीक पडल्या 10,454, काँग्रेसीक पडल्या 7,927 आणि आरजीपीक पडल्या 380। म्हणजे थंय दाबोळे मोविन गुदिनो जो आसा त्या मतदारसंघात बीजेपीक लीड मेळ्ळ्या 2,724 इतली। एक लक्षात धरूंक जाय आमी फाटलो विधानसभा इलेक्शनान आताचो जो खासदार जाला काँग्रेसीचो कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस हो दाबोळे मतदारसंघातल्यान त्यांनी विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली काँग्रेसीच्या तिकिटाचेर। आता आमी येवया साश्टे भितर मतदारसंघ जंय काँग्रेसीक इतली मतां पडली जी तांचे जैताचे कारण थारले। सगळ्यात पयलीं कुठ्ठाळे आमी जर पळयत जाल्यार मतां पडल्या 10,454, ही मतां पडल्या बीजेपीक। काँग्रेसीक थंय मतां पडल्या 12,377, आरजीपीक पडल्या 645। म्हणजे कुठ्ठाळे भितर लीड आहा ती काँग्रेसीक मेळ्ळ्या 1,923। हो जालो मुरगांव तालुक्याचो आंकडेवारी म्हणजे मुरगांव, वास्को, दाबोळे, कुठ्ठाळे। आता आमी साश्टेन या। सगळ्यात पयलो मतदारसंघ म्हणटा तो नुया बीजेपीक पडल्या फक्त 3,783, जाल्यार काँग्रेसीक पडल्या 14,678, आरजीपीक पडल्या 667 आणि हांगासर नुया लीड आसा काँग्रेसीची ती आसा 10,895 इतली। नुया हो मंत्री आलेक्स सिकेराचो मतदारसंघ, व्हडलो धपको जो आसा तो आलेक्स सिकेराक हांगासर आमकां दिश्टी पडटा बशिल्लो। त्या उपरांत कुर्तरी आलेक्स रेजिनाल्डाचो मतदारसंघ, थंय बीजेपीक पडल्या 5,790, काँग्रेसीक पडल्या 14,975, आरजीपीक पडल्या 780 आणि हांगासर लीड आहा कुर्तरे ती काँग्रेसीक मेळ्ळ्या ती सुद्धा वट्ट 9,185 इतल्या मतांची। म्हणजे आलेक्स रेजिनाल्ड सुद्धा भाजप सरकारान तो तेका भाजपाक तो तेको दिता तेका सुद्धा हांगासर हो धपको आसा। मागीर फातोर्डा सगळ्यात महत्वाचो मतदारसंघ, हांगासर बीजेपीक पडल्या 9,881, काँग्रेसीक पडल्या 12,318, आरजेपीक पडल्या 290 आणि हांगासर काँग्रेसीक जी लीड मेळ्ळ्या फातोर्ड्या भितर ती आसा 2,437। मागीर मडगांव ज्या मतदारसंघा बद्दल खूप चर्चा जाताली, स्वतः दिगंबर कामतीचो तो हो मतदारसंघ, थंय बीजेपीक पडल्या 11,254, काँग्रेसीक पडल्या 11,168 आणि आरजीपीक पडल्या 327। म्हणजे फक्त 86 मतांची लीड मडगांवा भितर ही बीजेपीक मेळ्ळ्या। फक्त 86 मतां इतली लीड
दिगंबर कामत हो बीजेपीक दिवपाक पावला, हो एक व्हडलो मेजर फॅक्टर जो भाजपाची जी हार जाली दक्षिणे भितर तातूंतलो. ताजे उपरांत आमी बाणावले या बाणावले बीजेपीक पडल्या 2506 मतां, काँग्रेसीक पडल्या 16,687, आरजेपीक पडल्या 529, म्हणजे हांगासर 14,181 मतांची लीड ही काँग्रेसीक मेळ्ळ्या. आणि बाणावले सध्या आमदार जो आसा तो म्हणजे कॅप्टन वेन्सी विएगस आपाचो. त्या उपरांत नावेले आमी पळोवया. नावेले बीजेपीक पडल्या 7,151, काँग्रेसीक पडल्या 12,921, आरजेपीक पडल्या 387, म्हणजे हांगासर बीजेपी काँग्रेसीक लीड जी आसा ती आसा 5,770 मतांची. त्या उपरांत आमी पळयत जाल्यार कुंकळे भितर जो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवचो मतदारसंघ, थंय कुंकळे भितर बीजेपीक पडल्या 6,572, काँग्रेसीक पडल्या 12,604 आणि आरजेपीक पडल्या 713, आणि हांगासर काँग्रेसीक लीड मेळ्ळ्या ती 6,032 इतल्या मतांची. म्हणजे युरी आलेमांव हो बऱ्यापैकी यशस्वी थारला सावथा भितर एक वांटो घेवपाक काँग्रेसीच्या उमेदवाराक जैतिवंत करपा खातीर. त्या उपरांत वेळी आमी जर पळयत जाल्यार 3,901 मतां इतली बीजेपीक पडल्या, 17,251 इतली काँग्रेसीक पडल्या, 588 इतली आरजीक पडल्या, आणि हांगासर जी लीड मेळ्ळ्या वेळे भितर काँग्रेसीच्या उमेदवाराक ती 13,350 इतल्या मतांची. त्या उपरांत केप्यां बीजेपीक पडल्या 11,937, काँग्रेसीक पडल्या 12,721, आणि आरजेपीक पडल्या 1,029, आणि हांगासर काँग्रेसीक जी लीड मेळ्ळ्या ती आसा 784 मतांची. त्या उपरांत कुडचड्यार आमी जर पळयत जाल्यार कुडचड्यार बीजेपीक पडल्या 11,300 इतली मतां, काँग्रेसीक पडल्या 9,603 मतां, आरजेपीक पडल्या 555 मतांनी. हांगासर बीजेपीक लीड मेळटा ती 1,697 इतली मतांची. त्या उपरांत सावड्ड्या आमी जर पळयत जाल्यार बीजेपीक पडल्या 15,588, काँग्रेसीक पडल्या 6,077, आणि हांगासर सावड्ड्या भितर आरजीपीन काडल्या मतां ती म्हणजे 2,069 इतली, आणि हांगासर बीजेपीक लीड जी मेळ्ळ्या सावड्ड्या भितर ती 9,511 मतांची. त्या उपरांत सांग्या आमी जर पळयत जाल्यार बीजेपीक पडल्या 12,884, काँग्रेसीक पडल्या 7,564, 931 आरजेपीक पडल्या, आणि हांगासर लीड जी मेळ्ळ्या बीजेपीक ती आसा 5,320 इतल्या मतांची. निमणे कडेन मतदारसंघ आसा तो म्हणजे काणकोणा बीजेपीक पडल्या 16,102 मतां भितरली. तेतून काँग्रेसीक आसा बीजेपीक पडल्या 16,102, काँग्रेसीक पडल्या 8,970, आरजेपीक पडल्या 924, आणि हांगासर काणकोणा भितर बीजेपीक जी लीड मेळ्ळ्या ती आसा 7,132 इतली. सो ह्या सगळ्या मतांचो हिशोब जर आमी केलो जाल्यार बीजेपीक पडटात 2,01,376 इतली मतां बीजेपीच्या उमेदवाराक पल्लवी धेंपो हांकां. काँग्रेसचो उमेदवार कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस हांकां पडटात 2,13,678 इतली मतां, आणि आरजीन काडल्या टोटल दक्षिण गोंया भितर मतां ती म्हणजे 17,205. आता ह्या सगळ्या भितर आमी जर काँग्रेसीक जो एक जैत जावपा खातीर जो फॅक्टर थारलो तो म्हणजे साश्टी तालुका, आणि साश्टी भितर काँग्रेसीक जी लीड मेळ्ळ्या ती जाता 61,850 इतली. सो आमी हांगासर पळयलें की कशे तरेन खंयच्या मतदारसंघान दक्षिण गोंयांतल्या बीजेपी कितली मतां पडल्या, काँग्रेसीक कितली मतां पडल्या, आरजीक कितली मतां पडल्या, आणि खंयच्या पक्षाक कितली लीड आसा ती. सो अशाच तरेच्यो सगळ्यो अपडेट्स पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. देव बरें.